वास्को बेलाबाय पावसाचे नेटा सरशी राखणे वणत 2 घरांचेर कोसळ्ळी। दोनूय घरां डॅमेज जाल्यात। मंगळारा राती उसरां एक गजाल घडल्या। ओटांगराच्या पावसान खंय वणत कोसळ्ळी। ते भायर थंय खंय कोणे माती हाडून डंप केल्ली। अनिश पार्सेकार आनी आनंद पर्येकाराची फामील बऱ्यान साल्वार। 10 लाखांचे लुकसाण जाला अशें म्हूण तांचो अदमास। एकाक सुमार पावस बारीक बारीक पावस पडटालो। सडनली आवाज येयलो। हांव व्हडल्यान बॉब मारली, हांव आनी म्हाजे चेड्यान। हांव म्हणलें कितें जालें? म्हाका भिरांत आसलें, माड पडटलो, माडाची भिरांत आसलें तें। माड पडलो म्हणून हांव भायर सरपाक पळयल्यार दार उगडटालो, पयलो फाटल्यान सगलो दुरीक करून पडलो। त्या सायडीन तो अनिश पार्सेकार आहा, तेजेरूय माती बीन पडली तोंडार। आनी म्हाज्या बायलेचेर फातर पडपाचो तो बी चुकलो। वीट अशें हांव कितें म्हणटा, ही माती हांगा डॅम करपाची कसली गरज? असले करच्या पेक्षा तुम्ही खंय तरी घालून दी, दुसऱ्या कडेन हें करा न्हू। तुम्ही कितें करता तें करा, म्हाका कांय लागना, पण हें कशें करून लोकांक त्रास करनाका। आमचे 100 वर्सां ह्या घराक कांय जावपाचो ना, इतली गॅरंटी जाय घराची। घरान कोण कोण आसले? आमी 3 जाण, म्हाजी बायल, म्हाजो चेडो आनी हांव। आनी त्या सायडीन तेजी बायल, तो आनी तेजी चेडो। लॉस जातले 10 लाख सुमार आसतले। नगरपालिका खंय हे घडणुकेची इन्क्वायरी मागतली। डिझास्टर मॅनेजमेंट फंडा खाला फामिलींक कॉम्पेन्सेशन दिवपाचे खंय यत्न चल्ला। तुम्ही पळयले आसतले ते घर कशें डॅमेज जाला पळय ते। देवाच्या कृपेन एक बरें जालें की कोणाक काय मार लागूंक ना, सगळे बरें सुखरूप आहा। पूण प्रॉब्लम जो आहा पळय तो जे फाटले रिटेनिंग वॉल आसा पळय ते पडलें आनी त्या घराचे फाटल्यान पडला आनी तेजे हाफ सायड घराची कॉलेप्स जालेली आसा। आतां हे रिटेनिंग वॉल पडले तेजें कारण कितें तेजें मातशें फायंड आउट करपाक जाय। म्हाका दिसता जी हांगा माती डंप जाल्लेली आसा पळय ती खंय तरी काडून शिफ्ट करपाक जाय। ही माती अशी समज उरली जाल्यार फुडें आनीकूय प्रॉब्लम जावंक शकता। हेचेर इन्क्वायरी बसोवपाची पडटली म्हाका। आनी सेकेंडली जे तेंचे कोण नॅचरल क्लायमेटीन तेंचे डिझास्टर जाल्ल्या तांकां हेल्प करपाक खंय तरी ट्राय करता। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। पंचायत वेंचणूक लागीं पावता तसो दर एकलो उमेदवार नेटान प्रचाराक पेटला। अणभवी उमेदवार आपल्या आदल्या कामांच्या नेटार आनी नवी आश्वासनां घेवन, नवो अजेंडा घेवन आपापल्या प्रभागांनी लोकांचो तेंको मागतात। दर एकल्याक आपुणूच जिखतलो म्हूण विश्वास। कालेचो पंच किशोर नायक देसायाच्या कामाचेर गांवकार खोशी दिसतात। वार्डांतली कसली कामां करपाक तांकां खंय किशोरच पावता। आतां काले पंचायती आमगेली कितें कामां आसता, कसलीं सांग्यार कसलीं कामां आसता, गव्हर्मेंटा कसल्यो स्किमी आसता त्यो आमकां पयलीं खबर नासता। हो आमचो पंच येवन आमकां सांगता घरा कडेन अशें आसा अशें, आनी तो तेजे मार्फत आमी ती कामां करून घेता। गेल्या 10 वर्सांक आमकां आमच्या प्रमेता लायटीचें काम सामकें डिपेंड आसलें। तें तेणें 10-15 कितले खांबे आमकां ते हें करून ते आतां लायटीचे खांबे घालून ती लायट सगळी लायन ओडून तेणें आमकां सगळी लायट आतां क्लियर केल्ली आसा। आनी आतां आमकां थंय आमच्या घरा थंय उजवाड पडलेलो आसा। किशोर बायलें कितें म्हणल्यार एक म्हणल्यार कितें इलेक्शन फुड्या पावलें तेन्नाच तेगे काम नासता। तेगे काम जें आसता तें 12 म्हयने चालू आसता। कोणा ह्यो गांवांत कसल्यो स्किमी आसा, लाडली लक्ष्मी म्हण, गृह आधार म्हण, जावं जाणटेल्यांची स्किमी आसा, ह्यो तेजी भोंवपण ह्यो 12 म्हयने तेजी किशोर बायची चालू आसता। 4 म्हयने जाले पयशे येवन बाबा ते मागीर ते किशोरान सांगलें, तेणी कितें केलें, पणजे चल आनी खंय चल म्हूण तेणें परत केलें आनी आमकां मागीर पयशे येयले, 1 म्हयन्याचे येयले। आमकां बाबा कितें काम जावं किशोर आमी सांगता, किशोर आमी करता आनी ह्याच फुडें किशोर सांगतली आनी आमी कोणूच सांगना। कित्याक किशोर आतां कितें केन्ना उलो मारलो कितें जाल्यार किशोरूच पावता। कोणी एक जाणटे बिंटे बरी नासता, कोणा फोन केल्यार बरो किशोरा म्हणटा, किशोरा फोन करता। किशोर बाबडो आपल्या आसा थंयच्यान धांवोन येता, ती बोल्सां कितें आसा नासा पळोवप नासता तेणें केन्ना। आनी अशी सगळ्यांक कितें लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार सगळी करून किशोरान करून हें केलां। आनी आमगे गांवांत कितें सगळीं ल्हान भुरग्यां सगळ्यां सारको तो अशें म्हणून आमकां तो सारको धडाडे मनीस जायो। फुडें आमगेलीं भुरगीं आसा, फुडें आमकां कितें दिसता किशोरा सारको मनीस जाल्यारच आमगेल्या भुरग्यांक फुडार जातलो अशें दिसता। अशें म्हणून आमी चड करून किशोराकच हें करूं सोदता। केल्ल्या कामांचेर किशोर नायक देसाय उलयलो।
5 वर्सां जाली नंतर की 5 वर्सां कशी हेज्या पयलींची खूब पंच जावन गेले आनी खूब भरपूर समस्या आसलेल्यो म्हणजे सादारण कोणाक एक प्ले ग्राउंड म्हणा किंवा जीम म्हणा कारण आतां वाडलेले भुरगे आसा थंय एक जीम नासलेलो जीम केलें मागीर सुद्दां लोकांक खेळपाक लागून बॅडमिंटन कोर्ट केलो म्हणजे आमची बायलो आमची महिला आमगे सदांच बेश्टो रस्त्या वयल्यान वॉकिंग करताल्यो आनी तेजे खातीर एक बरो वॉकिंग ट्रॅक केलो आनी सगळ्यांच्या पयलीं काम जर हांवें खंयच्या हाती घेतलें जाल्यार तें कलवडाचें तशेंच आमकां गणपती विसर्जनाक सादारणसो जागो नासलेलो आमी गणपती विसर्जन एक बरे पैकी एक गणपती विसर्जन आमी केलें गांवकार वाडो आसा थंय एक अशें आसलेलें की गांव आमगे सामको लागीं आसा आनी थंय एक ब्रिज आसा सो ब्रिजा सायडीच्यान सगळें ती धड कोसळोन सगळो आख्खी गांवाक इफेक्ट जातालो सो हांवें ते एफर्ट्स घेवन सरकारा कडेन पाठपुरावो करून एक म्हणजे सादारण 40 ते 50 लाखाचो एक इस्टिमेट करून हांवें ती एक धड बांदून घेतली जेणे करून गांवाक कांय तेजो इफेक्ट जावना इतली म्हागे एक 5 वर्सांक आमगे अशी म्हाजी एक हें आसा की हे रिजर्व फॉरेस्ट पळय जें आसा तें म्हाका 100% थंयच्यान काडपाचो प्रयत्न करतलो आनी निश्चितपणे हांव हे लोकांक न्याय दितलो अशी म्हाजी अशें म्हाका दिसता आनी हांव करतलो म्हणजे लोकांक शेत रोयतले बंधाराचो मेजर प्रॉब्लेम आसा लोक उदकाक लागून शेत रोयना सो हांवें ते सगळे म्हणजे एस्टिमेट बी सगळे केल्ले कडेन आसा फुडलीं 5 वर्सां ही ज्यो सगळी म्हणजे इनकम्प्लीट पळय जे वर्क आसा ते म्हाका कसले परिस्थितीत कंप्लेन करपाक जाय मुरिदा ग्रांड नुवेच्या वॉर्ड नंबर 2तल्यान क्रिस्तो आंध्रात उबो रावला घराघरांनी वचून तो प्रचार करता वॉर्डात इन्फ्रास्ट्रक्चर उबे करून बाकीची कामां करतलो म्हूण तो सांगता My first agenda is road, water and electricity to every house. And दुसरी म्हळ्यार garbage हे जे आमगे रस्त्यान गांवान रस्ते बी आहाय I will try my best to have garbage free. Okay, even the MLAs, ministers, I know it is difficult, but I will try my best for the garbage. Okay, and the third is if I am elected, I will propose a walking track for my people. Okay, senior citizen, एक joggers park or walking track as रस्त्या सायडीन करपा म्हजी प्लॅन आहा with all the taking all सगळे लोकां in consideration घेवन आनी fourth is my main agenda is to have a peaceful gram sabha in the village panchayat because this is the people's view that is, there are some I would say anti elements people which are disturbing the gram sabha and I will make sure that if I am elected no gram sabha will be destroyed and people will be allowed to speak about their problems and okay maintain the law and order situation in the panchayat. कवळे पंचायतीचो आदलो सरपंच राजेश कवळेकार थंयच्या वॉर्ड नंबर 4तल्यान लढटा देवाचो आशीर्वाद घेवन ताणें प्रचाराक सुरवात केली दिनाट गोईन सावन बेतरावडा हांगा देवस्थानात प्रसाद मागता राजेश आमचो माजी सरपंच आनी ताणें खूब अशीं कामां केल्लीं आसा हे फुडें भुरग्यांची ताणें बरी कामां करून हे गांवचें नांव लोकी मेळोवपाचें अशी आमी इच्छा मागता तेजे कडेन राजेशाक सामको बरगत मतांनी आमी निवडून हाडटले कित्याक आमच्या वाड्यार कामां खूब जावपाचें आनी ती कामां ते मनाक घालून आनी सुदिनान ते सगळे ते म्हणजे ताणें सांगता आयकून आमच्या बेतरा तर्फे एक बरी बुद्धी दिवन ते सगळीं कामां आमी ताका आमी सांगतले त्या प्रमाणे ताणें करपाक जाय राजेश भाईची कामां आमी पयलींच आसा तांचो परफॉर्मन्स सदांच बरो आसा हेच्या फुडें आमी तांच्या वांगडाच आसा आनी तांणी अशेंच आमकां पळोवचें असोच आमकां लीड दिवचो ह्या खातीर तांकां शुभेच्छा वॉर्डातल्या भुरग्यांक नोकरी दितलो आनी हेर काम करतलो म्हूण राजेश कवळेकार सांगता हे सगळे भुरग्यांच्या आमचे यूथ जे आसा हेंच्या आग्रहान वार्ड नंबर 4 हांव म्हाजी निवडणूक लडयतां म्हाजी निशाणी विमान आसा एरोप्लेन हे सगळे लोकांनी म्हाका सपोर्ट दिल्लो आसा आनी हे जे यूथ भुरगे आसा त्या यूथ भुरग्यांक लागून गेले 10 वर्सां तेंचेर कोणेच असो लक्ष दिल्लें ना तेंची मेन आसा ती गरज जॉबाची आनी माननीय सुदीन ढवळीकरा कडेन हांव उलयल्लो आसा आनी म्हाका नक्कीच खात्री आसा की म्हाज्या टेन्युअरान हांव खुबशे भुरग्यांक जॉब दिवपाक सक्सेसफूल जातलो ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट घेऊ एक ब्रेक